इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रचतां. आदल्या काळाची आनीक याद आसची ना. मनशांच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताचे खातीर संतोश भरीत जायात. आनंदान भरो तुमचीं काळजां, कित्याक ही म्हजी नवी रचना, म्हळ्यार संतोशाचें जेरुजालेम, आनंदाची पोरजां. जेरुजाल्याचेर हांव खुशालकायेन भरतलों आनी म्हजे पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगोडटलों. रुदोनाचो आनी विलापाचो आवाज आनीक तांचे मदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडेच दीस जियेतलीं भुरगें आनीक मेळचें ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तरनो म्हणटले, आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार मनशाचेर शिराप पडला म्हूण समजूंचें. तीं घरां बांदतलीं आनी तांतूं रावतलीं. दाकांचो मळो रोयतलीं आनी ताचीं फळां खातलीं. देवाचें उतर हें. मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांव म्हजे दोळे सर्वेस्पराचेर लावून दवरतां. देव म्हजी सोडवण करतलो, ताचेरूच म्हजो विस्वास. म्हजो देव म्हजें आयकतलो. म्हज्या दुस्मानां म्हजेर निर्भाग आयला म्हूण संतोश भरीत जावं नाका. कित्याक हांव पडलों जाल्यारूय हांव नव्यान उठतलों. काळोखांत हांव जियेतां जाल्यारूय सर्वेस्पर म्हजो उजवाड. सर्वेस्पराचो राग हांवें सोसूंक जाय, कित्याक ताचेर हांवें पातो केला. मागीर तो म्हजी न्याय नीत करतलो, आनी हांवें वांकडें केलां तें नीट करून दितलो. तो म्हाका भायर काडून उजवाडाक पावयतलो, आनी ताच्यो प्रमाणीक करण्यो पळोवन म्हाका संतोश भोगतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. हांव तुका वाखाणतां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय, आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडतालो दीस. तुज्या आदारान आतां उठतां नाचतां. सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाळी. जबाब. आमी तुका वाखाणतांव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारलीं. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना.
जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोळ सोदीत राव. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. तुजें मुखामोळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पोराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पोराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पोराचेर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. तुमी जियेतोल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसतलो. उद्गार. हांव मनशा कुळाचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां सामारियांत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवघरा मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिलियांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसलेमांत परबेच्या समोयार जेजून केल्लें तें सगळें तांणी देखलें. देखून तो गालिलियांत आयलो तेन्ना तांणी ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटोच तो आनीक एक पावट गालिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनावांत एका राजोधिकार्याचो पूत पिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गालिलियांत पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हळें, खुणा आनी विजबितां देखल्या शिवाय तुमी सोतमानशाक नात. राजोधिकार्यान ताका म्हळें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हळें, वच तूं, तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन मनीस आपले वाटेक लागलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण तांणी ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें काय म्हूण ताणें तांकां विचारलें. तांणी ताका सांगलें, काल दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबान जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गालिलियांत परतून येतूच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले वाटेन वेताना जेजून एका जल्माच्या कुड्ड्याक देखलो
आनी ताच्या शिसांनी ताचे कडेन विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुरडो जल्मलो? ताच्याच वो ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान वो ताच्या आवय बापायन पातो केले म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताचे उद्देशी परगोट जावची म्हूण तो असो जल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना म्हाका पाटयला ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्यान वावर करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलोयतना ताणें जमनीर लुती उडयली, लुतयेन माती कालोयली आनी कालोयलोली माती कुड्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हळें, वच आनी सिलोआमाचे तळयेंत धू. सिलोआम म्हणजे धाडलोलो. कुड्यान वचून धुले आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची सेजां सामारी आनी जाणी ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटाली, होच तो. दुसरी म्हणटाली, जावं नजो, पूण तो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. तांणी ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोआम दोळयेंत वचून धू. हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. तांणी ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो. आदीं कुरडो आसलोल्याक तांणी फारिसेवांशी हाडलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलोले तो दीस सोनवार आसलो. ताका नदर कशी आयली गाय म्हूण फारिसेवांनी नव्यान विचारलें आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें कालोयलोली माती म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिसेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो न्हय, तो सोनवार पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. देखून आनीक एक पावट कुड्या मनशाक तांणी म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुरडो आसलोलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव सोतमानिना जाले. देखून तेन्ना ताच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत? तो कुरडो जल्मलोलो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुरडो जल्मलोलो म्हूण आमी जाणाव. पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो. आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकळो. ताचेच कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो, देखून तांणी अशें सांगलें. कित्याक तो अभिशिक्त म्हूण कोणेय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायलोलें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा, ताचेच कडेन विचारात. तेन्ना आदीं कुरडो आसलोल्या मनशाक तांणी दुसरे पावटी आपयलो आनी ताका सांगलें,
देवाची वाखाणी कोर. तो मनीस पातकी म्हूण आमी जाणो. ताणें परतून सांगलें, तो पातकी जाल्यार म्हाका खबर ना. एक मात हांव जाणो, हांव आदीं कुर्डो आसलो, पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. ताणें ताका विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें तांकां जबाब दिलो, हांवें तुमकां आतांच सांगलां, आनी तुमी तें कानार घेनात. आनीक एक पावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका अशे हिणसूंक लागले, तूं जा ताचो शीस, आमी मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो आयला तें आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हळें, अजाप तें हें, तो खंयचो आयला तो तुमी नकळोत, आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्यांचें आयकना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भोक्ती करता आनी ताची खुशी पाळटा जाल्यार देव ताचें आयकता. संवसार घडलोल्याक कोणें कुर्डो जल्मोल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कदींच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. तांणी ताका परतिपाळ केलो, तूं निबेल पातकांत जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय? आनी तांणी ताका भायर घालो. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें, आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर विस्वास ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हळें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हळें, सायबा, हांव विस्वास दवरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हळें, न्हीद करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळच्याक आनी जांकां दिश्टी पडटा तीं कुर्डीं जावच्याक हांव आयलां. ताचे सुरशीं आसलोल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताका म्हळें, आमी कुर्डे बी? जेजून तांकां म्हळें, तुमी कुर्डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो, पूण आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.